हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीतकायेन आमचे भितर आसा आनी तुजी सोबीतकाय आमच्या जिवितान काम करता. ते देवाक ह्या वेळार आमी आर्गां दिवया, स्तुती दिवया, कित्याक तो देव बरो आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमी आमच्या देवाक अन्य भाशेन दिन वाचूया. ओब्रासीन ताला बाशिखात रलान देलेहेरा बाशिखारा बाराबान तोरोबो लिब्रान तोरोबो सिकेरे बेरेबे शोरोहन तोलोबो सीन रलांदे. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुति आराधना ओब्राहान तोरोबो शिखात रलांदे नमा सिखारा बाराबा सिकेरे बेरे बेरेबे. जिव्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया, ताची आराधना करूया. ओब्रा सिखांत रलान देलेहेरा बाशिखारा बाराबराबा ग्लोरिया महिमा स्तुती आनी आराधना वाखाणणी ओब्रा सिखारा बाराबान तोरोबो सिखेत रलांदे. थँक यू लॉर्ड जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत तुका दिन वाचता. तुवें परतून आमकां एकठांय केलाय तुका वाखाणूंक, तुका दिन वाचूंक, तुजी स्तुती आनी आराधना करूंक, तुजी वाखाणी करूंक. ओ हालेलुया जेजू. तूं आमचो मोग करताय जेजू, तूं आमचो मोग करताय. ओब्रा सिखांत रलांदे लिब्राहान तोरोबो शिखात रलांदे. तुका दिन वाचता म्हज्या देवा. म्हजें काळीज, म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुका दिन वाचता. ओब्रा सींत रलांदे. जेरेमियास चॅप्टर 20:13 आमकां सांगता. जेरेमिया चॅप्टर 20:13. जेरेमियाचें पुस्तक 20 अध्याय आनी 13वी ओळ आमकां सांगता. सर्वेस्पराक गायना करात, सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक जुलूम भोगतल्या ह्या दुर्बळांचो जीव खोट्या मनशांच्या ताब्यांतलो ताणें सोडयलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? सर्वेस्पराक आमी गायना गावंक जाय, सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय, कित्याक ताणें आमकां खोट्या मनशांच्या हातांतली सोडयल्यान, वायटाच्या हातांतली सोडयल्यान आनी बऱ्या त्या वाटेर ताणें आमकां व्हेला. सताच्या वाटेर ताणें आमकां व्हेल्या. देखून ताची आराधना करूया, ताची स्तुती गितां गावया, ताका दिन वाचूया, कित्याक ताणें आमकां सोडयल्यान मोगाच्यान. ताणें आमकां हर एका दुस्मनाच्या हातांतली निवारल्यान, राखल्यान. ताणें केन्नाच आमकां एकटी सांडूंक ना, पूण तो आमच्या सांगाता आसा मोगाच्या. हर एका तुफानान तो आमच्या सांगाता. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. उठती हुई तूफानों में
प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवाद, देवाक स्तुती, देवाक महिमा तो सदां काळ आमचे भितर आसा. त्याची जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्डचे देवाचे उतर घेयात खेरीज भाशेन. पहिली कोरिंथकरांचें पत्र, 1 कोरिंथकरां चॅप्टर 1 वर्स 2. प्रेज द लॉर्ड. कोरींथ शारांतले देवसभेक म्हणजे क्रिस्त जेजू सवें पवित्र केल्यान आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोमया जेजूच्या क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांका त्याच्या सांगाताक पवित्र जावच्याक आपयला. प्रेज द लॉर्ड. हे कितें म्हणटा? सोमया जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता त्या सगळ्यांका पवित्र जावंक आपयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाची उतर आयज कितें सांगता तें पळयात. जी कोण सोमया जेजूचें नांव घेतात वा जी कोण सोमया जेजूचें नांव घेवन चलतात ती ऑटोमॅटीक पवित्र जातात. प्रेज द लॉर्ड. ऑटोमॅटीक पवित्र जातात. कित्याक जी कोण सोमयान जेजूचें नांव घेतात त्या नांवान पवित्रताय आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? हांव पवित्र आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव पवित्र आसा. आनी ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त पवित्र आसलो तो निश्कलंक आसलो आनी आमी जर तेजें नांव घेता जाल्यार आमी पासून निश्कलंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. पळया ज्या वेळार आमी एक चॅप्टर ओपन करता धर्मयुद्धांचो इतिहास पळयता जाल्यार आनी 4थो अवेजोर आमी काडटा आनी 12वी वळ जर आमी वाचता जाल्यार ती वळ सामर्थ्यशाली आसा. आनी ती वळ अशा भाशेन म्हणटा आनी खंयच्या दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. सो म्हाका आनी तुका सोडवून मेळूंक शकता तसलें एकूच ह्या संवसारान नांव जावन आसा आनी तें नांव म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. आनी त्या नांवान हर एक वस्तू घाला पडटा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर कितें सांगता तें. देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता सोमया जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता त्या सगळ्यांका त्याच्या सांगाताक पवित्र जावंक आपयल्या. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. सो तूं आनी हांव सोमया जेजूच्या नांवान पवित्र जाता. आमेन. आमी पवित्र जाता. पळयात जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? हांव उलयतां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यान. हांव उलयतां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यान. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू ख्रिस्त उलयता त्या उतरां वरवीं तूं नितळ जाता. जेजू ख्रिस्त उलयता त्या उतरां वरवीं हांव नितळ जाता. कित्याक जाणा? तेचे लागीं पवित्रताय आसा. तो पवित्रकायेचो दर्वो आसा. तो पवित्रकायेचो समदीर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितें आसा जाणा बाबा? पळयात दर्यान आमी एक ड्रॉप कितें उडयलें दर्याक कांय फरक पडना. कित्याक तेचे लागीं इतली ताकद आसा. कितें तर कितले 1000 लिटर जर घाण भितर गेली जाल्यारूय कांय फरक पडना. ही दर्याची वस्त आसा आनी दर्या रचताल्या देवाची वस्त कितें जावन आसा. तेका फरक पडना तूं कितें आसाय तो. तुका फरक पडना तूं कसो आसाय तो. तेका फकत जाणा तो तुजेर मोग करता तो. आमेन. तो तुजेर मोग करता. तेका देखून तुजी पातकां म्हणटा लाखे भाशेन लाल आसल्यार जाल्यार हिमा परी हांव धोई फूल करतलो. कित्याक हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुजो मोग करता. पळया जेजू क्रिस्ताचें उतर कितें म्हणटा? कोरिंथकारांत भागयत पावलो हेंच सांगूंक सोदता. कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्ताचें ज्या वेळार तुमी नांव उच्चारता फकत नांव उच्चारता. आतां हांव म्हणटा जेजू हें नांव उच्चारता त्याच नांवान पवित्रताय येता. आमेन. त्याच नांवान पवित्रताय. आनी आमकां पवित्रताय करूच्या पासून आनीक कितें वेगळें करूंक नाका. ते पवित्रताय आमच्या जिवितान येवच्या पासून आनीक कितें वेगळें करूंक नाका. ऑलरेडी तेच्या नांवानूच पवित्र आसा. तूं म्हणटाय जेजू ऑलरेडी तुका हें पासून म्हणूंक ना म्हाजी पातकां बगस म्हाका ना तें पासून म्हणची गरज ना. कित्याक ऑलरेडी ज्या वेळार जेजूचें नांव घेताय
पातकाची ऑथॉरिटी मरता, पातकाचो अधिकार नश्ट जाता, कित्याक जेजू ह्या पातकाचे वयर विजय मेळयलेलो देव जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ह्या पातकाचे वयर विजय मेळयलेलो देव जावन आसा. पळयात, आमकां वेगळें कांय करूची गरज ना. बायबल क्लियर म्हणटा, बागेत पावलो क्लियर म्हणटा. कितें म्हणटा पळयात, जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाताक पवित्र जावन आपयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता तेका पवित्र जावंक आपयल्यान, पवित्र जावंक आपयल्यान. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी ज्या वेळार तेचें नांव उच्चारता ऑलरेडी तें पवित्रपण आमचे भितर येता, त्या पवित्रपणाची चादर आमचे भितर येता. प्रेज द लॉर्ड. तुका सांगोची गरज ना म्हाका बगस म्हणून, ऑलरेडी तेच्या नांवान सगळीं पातकां बागा आसतात. प्रेज द लॉर्ड. तुमी नोट करात बाबा, ती पोजडपणान न्हू, ती पोजडपणान हाडलेली उस्तुरी, कितली तरी पोजडपणाची पातकां तेच्या जिवितान तेणी केल्या नासतली, कितली तरी म्हें जिवीत तेणी जियेलें आसतली. पूण ज्या वेळार तेका जेजू लागीं घेवन आयली आनी त्या वेळार जेजून म्हटली, कोणीच तुजें फरमाण मारूंक ना, हांवूय तुका फरमाण मारना, वच तुजी पातकां बगसली आनी पातकां करनात. तेच्या नांवान बगसूचें सामर्थ्य आसा. आमेन. तेच्या नांवान पळया, ती रक्तस्राव जालेली वस्तुरी ती आयली आनी पळया, रक्तस्राव म्हटल्यार एक अशी वस्त आसा जी म्हेळेपण, पूण ती वस्तुरी येयली आनी जेजूच्या आंग वस्त्राक हात लायले. कित्याक ती म्हणटाले, हांव जर आंग वस्त्राक हात लायताली जाल्यार हांव बरी जातली. सो तेणी येवन आंग वस्त्राक हात लायली. परिणाम कितें जालो, जेजूची आंग वस्त्रां म्हेळी जावंक ना, पूण तेची पिडा बरी जाली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेची पिडा बरी जाली. ह्या फरक जावन आसा जेजूक हात लायल्या उपरांत, जेजूचें नांव उच्चारल्या उपरांत. प्रेज द लॉर्ड. ते शतपती चाकरान कितें म्हटलें, तूं सोमया येवं नाका, पूण तूं एक उतार उलय आनी म्हजो साकर बरो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. साकर बरो जातलो. सामारीतन वस्तुरी ही एक तेची जिवीत कॅरेक्टर बरें नसलें, ती उदीक हाडूंक येयलेली, पूण ज्या वेळार ताका खरें जिविताचें उदक मेवलें तेणी कसो थंयच सांडली आनी गेली, कित्याक ताका जिविताचें उदक मेवलें. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, जितकी पळयात जाकेवाचें पळयात एग्जाम्पल, मातेवाचें पळयात एग्जाम्पल, जितले जाण तेचे लागीं येयले तेंच्यांनी पातकां सोडली. तांकां सांगोची गरज पडोंक ना तुमी पातकां सोडात म्हणून, कित्याक तेच्या नांवान पवित्रताय आसा. तेच्या नांवान पवित्रताय आसा. जितली जाणां तेचें नांव यूज करता तेचे ऑटोमॅटीक जिवितान पवित्रताय येता, तेचे ऑटोमॅटीक जिवितान पवित्रताय खेळता, कित्याक तो पवित्रतायेचो सागर जावन आसा. आमेन. तो पवित्रतायेचो सागर जावन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून कुरितकारान बागेत पावलो म्हणटा, जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावं आपयल्यान. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता. नांव, फकत नांव, तूं नांव उच्चार, ऑटोमॅटीक पवित्रताय येता. ऑटोमॅटीक पवित्रताय येता. ऑटोमॅटीक पवित्रताय आसा. मागीर तूं कितलेंय म्हेळें आसो, कितलेंय तुज्या जिवितान बादकी जिवीत आसो, कितलेंय तूं घाण आसो, कितलेंय तूं खराब आसो, ऑटोमॅटीक पवित्रताय तुज्या जिवितान येता. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या जिवितान येता. कित्याक जाणा, तो पवित्र आसा. तूं पवित्र आसाय म्हण. तो बरो आसा. तूं बरो आसाय म्हण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून बागेत पावलो म्हणटा, जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता. आतां जस्ट एग्जाम्पल घे, जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता म्हटल्यार कितें, जेजू हें नांव उच्चारता जाल्यार आमी पवित्र जाता. इतली तेच्या नांवान ताकद आसा. प्रेज द लॉर्ड. इतली तेच्या नांवान ताकद आसा. प्रेज द लॉर्ड. इतली तेच्या नांवान सामर्थ्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 लायन पळयात कितें म्हणटा. मातेवाचो पयलो अवेसर आनी 21वी वळ कितें म्हणटा पळयात. ती एक भुरगो प्रस्तुत जातलो आनी तूं तेका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परचेक पातकांतली सोडयतलो. आमेन. तो आपले परचेक
पातकातली सोडयतलो, तो आपले परजेक पातकातली सोडयतलो. आमेन. तो आपल्या परजेक पातकातली सोडयतलो. सो त्याच्या लागीं ती देवान कृपा दिल्या. जो त्याच्या लागीं मेळ जावन येतलो तो पवित्र जावन वयतलो. आमेन. जो मेळ जावन येतलो तो पवित्र जावन येतलो. आयज जर तुमची चिंतना वायट चिंतना आसात, तेचें नांव उच्चारात, तेचें नांव उच्चारात, तेचें देवाचें उतर वाचात, तें उतर डिक्लेअर करात, पवित्र जा. आयज जर तुमकां दिसता म्हजे भितर म्हेळपण आसा, तेचें नांव उच्चार, तेची उतरां वाचात, ऑटोमॅटीक म्हेळपण कित्याक जाणा तेच्या उतरान सामर्थ्य आसा. तेणी हर एक सामर्थ्य आपल्या उतरान बांदला. आनी ज्या वेळार तूं तेचें उतार उच्चारताय जाल्यार तुज्या जिवितान पासून सामर्थ्य येता आनी तें सामर्थ्य तुज्या जिवितान अनुभव जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून 1 कोरिंथीयर चॅप्टर 1 वर्स 2 आमकां सांगता, सोमिया जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता, म्हटल्यार जेजू हें नांव उच्चारता, त्या सगळ्यांच्या सांगाताक, प्रेज द लॉर्ड, म्हटल्यार जितलीं जाणां संवसारान जेजूचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाताक पवित्र जावच्याक आमकां आपयला. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी तेच्या सांगाताक पवित्र जावच्या पासत आसा. आमी तेच्या सांगाताक पवित्र जावच्या पासत आसा. जी कोण तेची नांव उच्चारतात ती पवित्र जातात. आतां हांव जर म्हणटा ओके जेजू जेजू म्हाका पवित्र कर अशें म्हणची गरज ना. पूण जर तूं म्हणटा जेजू जेजू, ऑलरेडी तें एनॉयंटींग, तें फ्लो तुजे भितर येता आनी पातकाची ती नश्ट जाता. पळयात बायबल कितें म्हणटा, पातकां तुजें जैत खंय, मरणां तुजी नाबी खंय, पातकाची जैत जेजू क्रिस्तान व्हेली, मरणाचेर जैत जेजू क्रिस्तान व्हेलें. सो हर एका वस्तूचेर जेजू क्रिस्तान विजय मेळयला. सो ज्या वेळार जेजू क्रिस्त उलयता वा ज्या वेळार जेजू क्रिस्त हें नांव तुमी उलयता त्या वेळार पातका वयर ऑलरेडी विजय मेळिल्लो आत्मा तुजे भितर येता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेका ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताचो आत्मा थंय येता पातकाक तुजे भितर जागा ना. आतां पाताक म्हटल्यार तुमकां जाणा, पाताक म्हटल्यार सैतान. प्रेज द लॉर्ड. पाताक म्हटल्यार सैतानाची बी. ज्या वेळार देवाचें नांव आमी उच्चारता त्या वेळार पातकाची ताकद कमी जाता. प्रेज द लॉर्ड. पातकाची ऑथॉरिटी रावना आनी ते पाताक भायर वयता. प्रेज द लॉर्ड. कितें बागेत पावलूस सांगता 100% करेक्ट, 100% करेक्ट. तो करेक्ट सांगता. सोमिया जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता त्या सगळ्यांका पवित्र जावंक आमकां आपयल्या. सोमिया जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता त्या दर एकल्याक म्हाका आनी तुका पवित्र जावंक आपयल्यान. आमेन. पवित्र जावंक आपयल्यान. सो आमी तूं हांव तेच्या उतरां वरवीं पवित्र आसा. तेच्या उतरां वरवीं ज्या वेळार आमी म्हणटा जेजू तुजी पवित्रताय, त्या वेळार ऑटोमॅटिकली पवित्रताय आमचे भितर येता. बरें तुमी अशें म्हणटा फकत जेजू जेजू जेजू, ऑटोमॅटिकली तुजी कूड पवित्र जाता, पवित्र वयता. पळयात ज्या वेळार ती सामारीतून वस्तोरी येयलेली ती अपवित्र आसली, ती अपवित्र आसली. कित्याक जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, आतां तुज्या सांगाताक जेच्या सांगाताक तूं रावताय ना तो पासून तुजो घोव न्हू. सो ती अपवित्र आसली आनी ती अपवित्र जावन तेजे सांकार आसली. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्त उलोवंक लागलो आनी जेजू क्रिस्ता वांगडा ती उलोवंक लागली ऑटोमॅटीक ती पवित्र जाली आनी गेली आनी आख्ख्या सामारीतन गांवाक तेणी पवित्र केली. आमेन. आख्ख्या सामारीतन गांवाक. हेका म्हणटात देवाची ताकद आनी हेका म्हणटात देवाचें सामर्थ्य. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात आजचें देवाचें उतर कितें सांगता तें, जेजू क्रिस्त उलयलो त्या उतरा वरवीं हांव आनी तूं पवित्र जाल्या. देखून बागेत पावलो म्हणटा जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता त्या सगळ्यांका आमकां पवित्र जावंक देवान आपयला. आमेन. सो तुका आनी म्हाका ऑलरेडी देवान पवित्र केला कित्याक आमी तेचें नांव उच्चारता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. हे दिसा पासून हे वेळा पासून हे तुज्या उतरां पासून जो कोण तुजी उतरां आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो एका दोंगरार बांदलेल्या घरा भाशेन और आयलो, पावस आयलो आनी ते घर मोडोंक ना कित्याक ते देवान बांदला. आमेन. आमी त्या
डोंगराचेर आसा, आमी त्या डोंगराचेर आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.